आता जे दिसा आमचो बाब निलेश काब्रालान म्हणलें की 7 जुलय आपूण हांव गेल्लो म्हणलें हांव खरोच गेल्लो स्पीकर साहेब आतां आयकलें आमी बेसिकली टॅक्निकॅलिटीज EIA SCAC हे सगळें आयकलें प्रोजेक्ट कसलो म्हाका कळटा ते भशेन शेलवणच्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा कित्याक कोळसो तांच्या गांवांत येता म्हणून स्पीकर सर आमी खूबदां उलयताले की कोळसो हो मुर्मुगांव काबार केलें मुर्मुगांव तालुका काबार जालो कोळशा खातीर आतां तो कुडचड्यार येता म्हाकाय प्रश्न पडलो तेन्ना हो निलेश काब्राल इतलें डेव्हलपमेंट अंडरग्रावंड केबलिंग अंडरग्रावंड सिवरेज हें तें हाडपी कोळसो कितें हाडटा काय म्हणून तो प्रश्न म्हाकाय पडिल्लो स्पीकर सर आनी आतां हांव गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदतां तुमकां हो खबर आहा कोळशाचो प्रोजेक्ट आनी कोळशाचो प्रोजेक्ट तुमी एलाव करपाक तयार आहा क्लियर सांगचें कोंकणी Speaker sir, we have sought clarification because nowhere have they mentioned what are the products they propose to handle. No, it is supposed could to be coal, could be anything. No, so we have sought clarification. And that is why I am saying, give us a little time. As soon as we get clarity. Before giving the ESI, we can ask for what the product they'll bring on the. That is what we have asked. Before giving the ESI commission. कोळसो जर गांवांनी येवपा लागलो ना ना एक पळय आमी कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतना आमी कितें म्हणटाले की सगळे भारतमाल ते केला कोळशा खातीर तुमी म्हणटाले ना इट इज बिकॉज ऑफ हें कितें तें कन्विनियन्स ऑफ पीपल आतां हांगा कितें जालां हांगा एक मटेरियल स्टोरिंग परमिशन दिलां जेटीज दिल्या सगळें दिलां कितें येतलें कितें हांगा तें जर कळनासतना तुमी प्रोजेक्ट एप्रूव करता ना एक मिनीट हें कळनासतना कसो प्रोजेक्ट एप्रूव करूं जाता कशें एप्रूव करतात तुमी स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर GCZMN एप्रूवल दिला ESI ताका परमिशन दिवंक ना ESI परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पश्ट क्लियर करता त्यांनी बाकीचे क्लॅरिफिकेशन जे मागला क्लॅरिफिकेशन मागल्या उपरांत ESI चे परमिशन मेळटलें ताच्या शिवाय रेल्वे ओव्हरब्रिज जाला ताचे खातीर जे केला आयनोरा खातीर कित्याक न्ही त्यांनी जे केला पळय न्ही ते आयनोरा खातीर कित्याक न्हू तूं कोळशा खातीरूच कित्याक म्हणटा ना आयनोर जाल्यार आयनोर सांग तूं म्हाका हांव बसतां आयनोर जाल्यार आयनोर सांग पूण थंयच्या लोकांचें भंय आहा आमी एक सांगता एक मिनीट हांवें एक आमदारान कितें म्हणलें की लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा ते लोक हांवूय थंय गेल्लो लोकांचो भंय आहा की हो कोळसो म्हणून तुमकां जर दिसता तो कोळसो ना हांव बसतां म्हाका काय आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना बरें